काँग्रेस पक्षान आपल्या जाहीरनाम्यान महिलांक म्हयन्यात 5,000 वाडीव भत्तो दिवपाचे आश्वासन दिला। मात सरकार ह्या वाडीव भत्त्या खातीर पैसे खंयच्यान हाडटले हाची काँग्रेसीन म्हायती दिवची अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाची महिला मोर्चाची फुडारी कुंदा चोडणकार हिणे केल्या। आरडीएस स्क्वा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। काँग्रेसीन खूपशे विषय या त्यांच्या विजन डॉक्युमेंटान मांडलेले आसात। इतून प्रामुख्यान काही विषय त्यांनी मांडलेले आसा हे भारतीय जनता पार्टीचेच विषय जे त्यांनी फुडें व्हेल्ले आसात। आनी हे फुडें व्हरता आसतना म्हाका याद येता 2012 सालाची जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे आमचे ऑपोजिशन लिडर तेन्नाचे आनी आतांचे रक्षा मंत्री श्री मनोहर भाई पर्रीकरान जेन्ना 2012 सालान आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले तेन्ना आनी तेच्या पयलीं जेन्ना आमी इलेक्शनाक वतालीं तेन्ना आमी एक आश्वासन दिल्लें गोंयचे जनते खातीर जर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आयली जाल्यार आमी गोंयच्या बायलांक महागाई भत्ता दितले म्हणून। आनी त्याच्या नंतर हेच महागाई भत्ता हे आमी गृह आधार ह्या माध्यमांतसून 1,000 प्रत्येक महिलांक दिलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान। आनी म्हाका यादच येता की तेन्ना जेन्ना 2012 आमी ही योजना चालू केली तेन्ना जे आतांचे ऑपोजिशन लिडर आसात तेंच्यांनी आमची सारकी इतली फकाणां केली की आमी गोंयच्या महिलांक लाचार करता ही तेंची प्रतिक्रिया आसलेली जेन्ना आमी ही योजना अस्तित्वान हाडली। आनी आयज हीच योजना फुडें व्हरता आसतना आयचे जे काँग्रेसचे नेते आसात आनी आयचे काँग्रेसीचे जे अध्यक्ष आसात वेजीन फालेरो आनी ऑपोजिशन लिडर आसा जे प्रताप सिंग राणे हे म्हणटा की गृह आधार जे आयज आमचे 1,500 जाल्ले आसात ते आमी 5,000 करतले।